कोरोना महामारीन पुराय संवसारभरात घातला खवदळ। हे महामारीक लागून हल्ल्या पुराय आर्थिक व्यवस्था, लोकांच्यो गेल्यात नोकऱ्यो। जगभरातले सुमार 150 दशलक्ष लोक पडल्यात आर्थिक संकटात। शिक्षक, पालक आणि पालक शिक्षक संघटनांक विश्वासात घेतल्या बगर करू नकात स्कुला सुरू। नावेलीचो आमदार लुईदनान उखलून धरली पालकांची भूमिका। विधानसभा अधिवेशन घेतल्यार आमदाराच्या जीवाक धोको, जाल्यार भुरग्यांची स्कुला सुरू करताना कसलोच भय दिसना? फोर्सान विचारला प्रश्न। डबल ट्रॅकिंग आणि कोळशाचे येरादारीक कासावलेच्यान खर विरोध। गोंयांत उदरगतीच्या नांवान चल्ल्यात राजकारणाची बोल्सां भरपाची कामां। प्रकल्प कोणाच्या फायद्याचे ते आदी सांगात। गोंयचो आवाज संघटनेन मागला सरकारा कडेन। योकार हांव संदीप पिळगांवकर। पळयात खबरो विस्तारान। देशात कोरोना पातळपाचो वेग कायम आसा। भलायकी मंत्र्यान जाहीर केल्ले आंकडेवारी प्रमाण दुयेंतींचो आंकडो परतून वाडपाक लागिल्ल्यान दिसून येता। फाटल्या 24 वरांत 986 जाणांक मरण आयलें। सोमार दीस हो आंकडो 884 आशिल्लो। कोविड-19च्या केशींचो भारतांतलो एका दिसाचो आंकडो 72,049 जाला। फाटल्या 24 वरांत 986 पेशंटांक जीव वगडावचो पडलो, जाल्यार 81,945 पेशंट बरे जाल्ल्याची बातमी आसा। आतां मेरेन भारतांत 67,57,132 कोविड-19 पॉझिटिव्ह केशी नोंदयल्यात। एक्टिव्ह केशींचो आंकडो 9,07,000 पावला। 1,04,555 जाणांचे बळी गेल्यात, जाल्यार 57,44,693 जाण बरे जावन घरा गेल्यात। एकाच दिसात संवसारात 3 लाख कोविड-19 केसींची नोंद जाल्या। संवसारीक केसी 3,60,00,000 पावल्यात। 10,54,000 पेशंटांनी जीव वगडायल्यात, जाल्यार 2,71,00,000 लोक बरे जाल्यात। एकूण संवसाराचे फाटीचेर नदर मारीत जाल्यार दिसून येता 73,41,000 केशींची नोंद करत अमेरिका पयले सुवातेर रावल्या। दुसऱ्या नंबरार आसा तो आमचो भारत। भारतांतल्यो केसी 67,57,000 जाल्यात। ब्राझीलाचो आंकडो पावला 49,70,000। 12,36,000 हो रशियेचो आंकडो। कोलंबियाच्यो केशी 8,69,000 पावल्यात। कोरोना व्हायरसान संवसारा बरोबर गोंयांतूय खवदळ घातला। सरकार आपले परीन जागृताय घडोवन हाडपाचो यत्न करता। वेगवेगळ्या गांवांतल्यान म्हायती दिवपाचो वावर चल्ला। बुधवारा तिसवाडीतूय ही मोहीम राबयली। ह्या वेळार प्लाझ्मा दान करपा खातीर मुखार येवपाचोय उलो मारला। गोंय सरकारान गोंयांत वेगवेगळ्या वाठारांनी सगळ्या सोयींनी सुसज्ज अशी साबार कोविड केअर सेंटरां उबारल्या। थंय सगळ्या जाणांची सरकार व्यवस्थीत काळजी घेता। आनी आतां तुमच्याय सहकार्याची गरज आसा। तुम्ही सगळीं जाणां प्लाझ्मा दान करून आमी कोविड दुयेंतीक नवें जीवन दिवंक शकता। त्या खातीर कोविड संसर्गांतल्यान बरे जाल्ल्या व्यक्तींनी प्लाझ्मा दान करूंक मुखार येवचें। इत्सूक दात्यांनी लागींच्या मामलेदार कार्यालयान संपर्क करचो। एक सदांच मतीन धरात, जांकां कोरोना दुयेंस जाला ते आमचेच लोक। तांणी कसलोच गुन्यांव करूंक ना, तांकां तुमी आपलेपण दिवचें। कोरोनाक हारोवया, मनीसपण तिगोवया। तिसवाडी, बार्देस, पेडणे, डिचोली आणि सत्तरी असे 5 तालुके आसात आणि जेतून 6 नगरपालिका आणि जवळ 100 मायज विलेज पंचायती येतात। ह्या सगळे कडेन 2 वेळा ऑलरेडी अनाउन्समेंट केल्ली आसा। जवळ जवळ 1000 प्लेसींचेर आमी अनाउन्समेंट केल्ली आसा आणि आता हो 3रो रावंड सुरू जाल्लो आसा तिसवाडी तालुक्यांतल्यान। आनीक लोकांचोय आमकां खूब बरो प्रतिसाद मेळटा। गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्याम च्यारी। कोरोना महामारीन पुराय संवसारभरात खवदळ घातला। फकत गंभीर दुयेंस आनी मनशाक येवपी मरण हाचे पुरतेच ताची मर्यादा उरूंक ना, जाल्यार हे महामारीक लागून अर्थीक वेवस्था हल्ल्या। लोकांच्यो नोकऱ्यो गेल्यात, काम धंदे बंद पडल्यात। कोरोना महामारीक लागून जगभरातले सुमार 150 दशलक्ष लोक अर्थीक संकटात सापडल्या। मध्यम वर्गातल्या लोकांचो देश आशिल्ल्या भारतात कितलेशेच लोक गरीब रेशेच्या सकयल गेल्यात। कोरोना महामारीचो भारताक खूप मोठो फटको बसला। कोरोना महामारीक लागून अर्थीक घडी पुरायपणान हल्लेलो हो जगातलो दुसरो देश।
नोटबंदी आणि GSTची सारखी अंमलबजावणी जावंक नाशिल्ल्यान भारताची अर्थीक घडी ह्या नादींच हल्ल्या आणि आता कोरोना महामारीक लागून भारत अर्थीक दिश्टीन खूप फाटी पडला. लॉकडावनाच्या काळात कितल्याशाच जणांच्यो नोकऱ्यो गेल्यो. अर्थवेवस्थेक उबारी दिवपा खातीर आता गरीब देशांक भांडवल, कामगार, कुशळटाय आणि नवीन कल्पनेक वाव दिवन फुडें वचचें पडटलें. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. गोंयचे उदरगतीक अशें म्हणत गोंयांत व्हडले व्हडले प्रकल्प हाडपाक लागल्यात. पूण ते कित्याक जाय, ते कोणाक फायदो करून दितले, कोणाक लुकसाण हें मात सरकार सांगपाक तयार ना. प्रकल्पा विशीं थळाव्या मंत्र्याक खबर ना अशें केंद्रीय मंत्री उलोवपाक तयार नात. अशा वेळार लोकांकूच रस्त्यार देंवचें पडटा. गोंयकारांक फोंडांत घालपी डबल ट्रॅकिंग आनी कोळसो प्रकल्प आमी माथ्यार थापून घेवचे नात. कासावलेकार संघर्शाचे तयारीत उबे रावल्यात. डबल ट्रॅकिंग आणि कोळशाच्या वेव्हाराचेर प्रबोधन करपी 2 ऑक्टोबराक काडिल्ल्या पीस मार्चाक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. बुधवारा कासावले बसका जाली. आता गोंयचो आवाज हे संघटनेन हेर सुवातांनी जागृताय घडोवन हाडत कोळशाची आयात, डबल ट्रॅकिंगाचो प्रकल्प कसो धोकादायक थारतलो हे लोकांचे नदरे मुखार हाडून दिवपाचें थारायलां. जेन्ना आमचो 2 तारखेलो प्रोग्राम पीस मार्च सक्सेसफूल जालो, देर हॅज बीन ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम द पीपल एंड रिक्वेस्ट टू कम टू द विलेजीस. सो आयज आमी कणसावली आयल्या आनी तांकां सगळें एक्सप्लेन केलां हाव दीस कॉन्स्पिरसी हॅज बीन प्लॅन्ड बाय द क्रोनी कॅपिटलिस्ट विथ एक्टीव blessings of people in power, right from the coal that is being brought from Australia by this crony capitalist like Adani, how MPT is being misused for transporting this coal, आणि हाव हे आमचे पळय डबल ट्रॅकिंग म्हणटा ते फोटी मारले. आमचे पळय लिडर आसा निवडून हाडलेले ते फोटी मारता दॅट इट इज फॉर पॅसेंजर. टुडे वी हॅव डिसायसिवली शोन विथ प्रूफ की दिस इज टू ट्रान्सफर 136 मिलियन टन पर इयर जो येवपाचो आसा पळय तो इतको कोळसो. आनी हो कोळसो डबल ट्रॅकिंगाक लागून घरांच न्ही, आमचे टेम्पल्स आनी इगर्ज्यो आनी मॉस्कूत न्ही, म्हळ्यार हें आमचें हेल्थ जें आसा, हे आमचें एनवायरमेंट आसा, आमचीं शेतां भाटां दोंगर हे सगळे पिड्यार जावपाचें आसा. दीस मुवमेंट इज जस्ट गोईंग टू ग्रो पॅन गोवा एंड वी वील शो द ऑथॉरिटीज इफ यू डोंट कॅन्सल दीस बेटर लेट दॅन नेवर, जाल्यार दॅट वील सावंड द डेथ नेल ऑफ अ विलेजीस एंड वी वील नॉट कीप क्वायट. आमच्यो न्हंयो न्हंयो तांणी वेल्यो. आतां तांणी हालीं बील पास केलां मेजर पोर्ट्स ऑथॉरिटी बील. पोर्टाक तांणी डायरेक्ट ऑटोनॉमी दिल्या. सो गोंयचे भितरूच MPT इज बिकमींग अ स्टेट विदीन अ स्टेट. हें कित्या खातीर? हें सगळें कोर्सो व्हरपा खातीर. आमच्या बेतलांत तांणी पोर्ट घालता म्हटला. कित्याक तो पोर्ट? हे नाका जाल्ले वस्तू हाडून व्हरपाक. हें फकत 2 ते 3 मनशांक फायदो करूंक, आमकां ताचो कांय फायदो ना. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जावडेकर जेन्ना गोंयांत येता आनी लोक जेन्ना प्रश्न विचारतात तेन्ना आपणाक कांयच खबर ना अशें तो सांगता. हाचे फाटलो अर्थ कितें? आमी म्हायती विचारतात पूण हे जाप दिवपाक तयार नात. मागीर ही उदरगत नेमकी कोणा खातीर? सामाजीक आनी पर्यावरणीय जिणेंत सक्रीय आशिल्लो फादर बॉलमॅक्स परेरा विचारता. पळयात. जे 3 projects, developmental projects passing through Western Ghats, that is at मोले. आमचे सागरमाला येयल्लो आहा, आमच्यो रिवर्स नॅशनलायज केल्ल्यो आहा. प्लस नाव आतां मेजर पोर्ट ट्रस्ट बील वेर MPT is becoming the focus and MPT is having uncontrollable power. Even मेलावली थिंगासोर सरकार आमकां जायत्यो डिव्हलपमेंटाच्या नांवान जायतें दिता. बट हो डिव्हलपमेंट खरेंच आमकां काय कोणाक हो प्रश्न आयज पडलेलो आहा. गोवा 365 खातीर मुरगांवच्यान हिरू महाले. मुरगांव नियोजन आनी उदरगत प्राधिकरण नौदळाच्या विशया वयल्यान लोकांची दिशाभूल करता. तशेंच सर्वोच्च न्यायालयाचे कार्ड वापरून बिल्डराच्या मनात भय निर्माण करता, काँग्रेसीन म्हटलां. एरोडमाच्या परिघा विशीं कसलोच प्रश्न ना, पूण थळाव्या लोकांक म्हयन्या भितर हरकतना दाखलो मेळचो अशी मागणी तांणी केल्या. संकल्प आमोणकराच्या नेतृत्वाखाला काँग्रेस शिष्टमंडळान बुधवारा MPDAचो वांगडी सचिव अशोक कुमाराक हे विशीं निवेदन दिलें. एक जो मनीस रिटायर जाता तो बाबा खंयच्या तरी फ्लॅटान भाड्याक रावलेलो आसता इतली वर्सां, तो आपले रिटायरीचे पयशे घेवन बाबा एक प्लॉट घेतलेलो आसा तेणें सांकवाल एरियान, चिकालीम एरियान,
बोकमालो एरियान आनी थंयसर तो घर बांदता जाल्यार तेजे एक वर्स जालें आतां ताका थंयसर परमिशन मेळना ताका बँकेचो इंट्रस्ट भरचो पडटा तेजी आख्खी जी मेहनत ताणें केलेली 60 वर्साची जे ते पयशे ताका जे येयलेले आसा ते सगळे इन्वेस्ट करून तो आयज थंयसर फसलेलो आसा अशे लोक थंय रडपाक लागलेले आसा. सो हांव मागता कितें जाता इतले बेगिनेन PDAन 30 दिसां भितर हांकां सगळ्यांक NOC दिवपाचे रूल काडचो. 30 डेसा भितर बाबा हांकां सगळ्यांक NOC दितले म्हणून आमी MPDAन हे विशीं कोर्टात वचपाचें थारायलां पूण MPDAन नौदळाच्या नेमांक पाळो दिवपाचें बरोवन दिला. तेकाच लागून केस छाननी प्रक्रियेंतल्यानूच भायर पडटली अशें संकल्प म्हणटा. जेन्ना गव्हर्मेंट दोनी कडेन सेंट्रलाक आनी स्टेटाक जेन्ना BJPचो गव्हर्मेंट आसा आनी तुमचेच मनीस आसा जाल्यार तुमी सुप्रीम कोर्टान कित्याक वयपाक सोदता. तुमी एक डेलिगेशन घ्या तुमचे आनी तुमचे बाबा मिनिस्टराक मेळा आनी जो डिफेन्स मिनिस्टर स्टेट मिनिस्टर आसा तो आमचो गोंयचो आसा श्रीपाद नाईक. तुमी एक डेलिगेशन घ्या आनी ही जी रेडियस केलेली आसा 4 किलोमिटर ही रेडियस कमी करून घ्या. आयज जे सुप्रीम कोर्टान वयपाक सोदता म्हणटा पळय ते फक्त लोकांच्या दोळ्यांनी धूल घालपाचे प्रयत्न करता. मुरगांव नियोजन आनी उदरगत प्राधिकरणाचो वांगडी सचिव सांगता ते प्रमाण नौदळान अजूनय एकाय प्रकल्पाक परवानगी दिवंक ना. तांचे कडेन 45 अर्ज धाडल्यात खंय. People are suffering, they say, and they said that going to Supreme Court is waste as per their opinion. But it was an authority decision. See, we are abiding Honorable High Court decision. What are the permissions within 4 kilometer radius? As per the High Court judgment, we are insisting to obtain that NOC from Navy. The only issue is what we have filed in the Supreme Court and all the decision is the earlier applications which was taken 15th October, prior to 15th October 2019, those who are coming for revision and renewal, those cases how to deal. So learned AG we moved a note earlier and learned AG said for any relaxation that thing you have to approach Supreme Court. काँग्रेसीच्या उपाध्यक्षान आनी एक गजाल सांगली ती म्हटल्यार मुरगांव बंदराक कसल्याच कामा खातीर MPDAची परवानगी घेवची पडची ना. पोर्ट जर बिल पास जालें जाल्यार फाल्यां पोर्ट सुद्दां म्युनिसिपालिटीचें परमिशन घेवपा ना, PDAचें परमिशन घेवपा ना, कोणाचेंच परमिशन घेवपा ना. आयज जो इनकम थोडो म्युनिसिपालिटीक येता MPDचो बील तो सगळो बंद जातलो. हे बिल पास जाल्लेलें आसा. फुडें आनी 1-2 म्हयन्यान जेन्ना हो लॉ कायदो लागू जातलो जाल्यार 1 रुपया म्हणटा तो आयज बेनिफीट मेळपा ना. लोकल ऑथॉरिटीजाक बेनिफीट मेळपा ना. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. भुरग्यांच्या पालकांक विविध शिक्षक पालक संघटनांक विश्वासात घेतले बगर स्कुलां सुरू करची न्हय. नावेलीचो आमदार लुईजनान स्कुलां सुरू करपाक विरोध करपी पालकांच्या आवाजात आपलो आवाज मेस्तुरात केला. एका दिसा परस चड दिसांचे विधानसभा अधिवेशन घेवपाक भिवपी सरकार स्कुलां सुरू कशी कितें करपाक सोदता. फोरम फॉर रायट्स ऑफ चिल्ड्रन्स एज्युकेशनाचो निमंत्रक सावयनूय प्रश्न केला. गोंयांत कोविड-19ची एकय केस नासली त्या वेळार गोंय सरकारान खरसाणीन लॉकडावन पाळ्ळें. पूण आतां केसी वाडत चलिल्ल्यो आसतना सरकार स्कुलां परत सुरू करपाक सोदता हें समान न्हय अशें आमदार लुईजीन फालेरो म्हणटा. पळयात ताचें म्हणणें. आयज आमी समजून घेवपाक गरज आहा गोंयांत जूंय एक पूण कोरोना व्हायरस केस नासली तेन्ना आमी लॉकडावन केलो 1 म्हयनो. आतां केसीस वाडत आहाय आनी म्हजे नदरेन एकट्या म्हयन्याक नोव्हेंबर आनी ऑक्टोबर विल बी व्हेरी डिफिकल्ट टायम्स फॉर गोवा. आमी ज्यो फॅसिलिटीज तयार केल्या आमगेल्यो जावं कोवीड हॉस्पिटल्स, कोवीड केअर सेंटर्स, समटायम्स दे आर ओवरफूल. People are treating them at their own houses. So government of India preparing the SOPs and giving instructions to open the schools for school children, I feel is patently wrong, unjust and condemnable. If at all you want to start as schools, you consult the stakeholders. There are parent-teachers associations. There are students' bodies. There are other bodies at the primary level, at the secondary level, at the high school level, at the college level, at the university level. Unless and until you consult the stakeholders, you cannot impose your views to start and reopen the schools and colleges. It is unjust. It is patently wrong. सर नावेली 10 ते 12,000 भुरगीं शिकतात. तुम्ही अलाव करतलो इस्कॉलांक? Naveli, I already had a meeting with the government primary school, Rosary Primary School
the Perpetual Sagar Primary School, Rosary High School, Rosary High Secondary, Rosary College and Perpetual Sagar Convent High School. I had a meeting for two reasons. One was, since these are very difficult times for the students and for the teachers and the institution, and as you have rightly said, Goa has, Naveli is the center of education. It's got nearly 10,000 student community. And therefore my concern was, during this COVID times, difficult times, how to reach out the students and the students' parents and the colleges through internet. So I called a meeting of all the principals and headmasters. I also called a meeting of the IT department, Government of Goa, and IT department of Government of Goa was asked to call all the stakeholders who are involved in providing the connectivity. So we discussed for nearly 3 hours how to provide a better connectivity, how to improve the existing connectivity in and around Naveli. At the same time, the students are not from Naveli alone. They are coming from Kunkoli, they are coming from other places. How to reach out to the students. Before we start the schools, we will take a final decision. But right now, everybody is working in that direction. So as far as Naveli is concerned, I feel we should ask the student community, we should ask their parents, and we should ask the managements. फोरम फॉर रायट्स ऑफ चिल्ड्रन्स एज्युकेशनचो निमंत्रक सावियो लोप्स म्हणटा, स्कुलां परत उक्ती केली आनी भुरग्यांक कोरोना जाल्ल्याची दिसून आयले जाल्यार परत ती बंद करची पडटली. जेन्ना जेन्ना कोरोना केसी सापडटल्यो त्या वेळार अशेंच करचें पडटलें अशें ताचें म्हणणें. पळयात. म्हजे कोंतान इस्कॉलां कॉमर्स करपाक जायना हे टायमाक, कित्याक आमचे सरकार आसा तो तेमी आजून आपल्यागेले फॅसिलिटीज ऑर प्रोटोकॉल SOP रेडी ना, आनी SOP रेडी आहा जाल्यार देखून इट इज इम्पॉसिबल टू इम्प्लिमेंट SOP इन गोवा. ते SOP सेंट्रल गव्हर्मेंट कोता अकॉर्डिंग टू द एड्युकेशन गायडलायन्स यू आर सपोज टू हॅव ओनली 20 स्टुडंट्स इन अ क्लास. आमचे इस्कॉलान 50-60 स्टुडंट्स आसा. खूंय बसयतले, कितकोन सोशल डिस्टन्सिंग करतले, कितकोन हायजीन सांबाळटले. म्हजे कोंतान दे शूड बी नो रिओपनिंग ऑफ स्कूल एट ऑल फॉर दीस एकेडॅमिक इयर. आनी सेकंडली, इफ एट ऑल करपाक जाय जाल्यार फॉर 10th आनी 12th तेंच्यान थोडे गायडलायन्स घेवन पेरंट्सांकडे कन्सल्ट करून एक सिस्टम करपाक जाता. म्हजे कोंतान आजून गोंयांत डिक्लायन ना. ग्राफ तो चोयलो, डेथ रेट सेम आसा ओ वाडटा. न्यू केसीस इदर वाडटा ऑर सेम आसा. आमचो सरकार देखून चोयलो जाल्यार तांकां एसेंब्लीक देखून घेवपाक बिल्ले ते कोविडाक लागून ते आहा फकत 40. तेंगे सोशल डिस्टन्सिंग आहा पूण ते एसेंब्लीक घेवंक ना बियॉन. बट भुरग्यांगे लायफ ते रिस्कार घालपाक रेडी आसा. गोवा 365 खातीर नावेलेच्यान रमेश नायक रावत. ह्याच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. पळयात गोवा 365. देव बरें करूं.